गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा आज सावन सुरू झाली। परीक्षेक 21,190 भुरगे बसल्यात। 10 एप्रिल मेरेन परीक्षा चलतली। पहिलेच फावट गोवा बोर्डान विद्यार्थ्यांसयत परीक्षक आणि निरीक्षकांक मोबाईल फोन आणि बाकीच्यो इलेक्ट्रॉनिक गजाली परीक्षेच्या केंद्रात हाडूंक बंदी घाल्या। मंगळारा सावन 10वीची परीक्षा सुरू झाली। 21,190 भुरगे परीक्षेक बसल्यात। तातूंतले 19,562 विद्यार्थी पहिलेच फावट। 225 विद्यार्थ्यांनी प्री वोकेशनल विषय घेतल्यात। कांय प्रमाणात अपंगत्व आशिल्ल्या 85 आणि खासा गरज आशिल्ल्या 78 भुरग्यांक पेपर बरोवंक अर्दवर मायज मेळटले। English paper. How nervous were you? Very much nervous, but then the paper was easy. मेरा पेपर बहुत अच्छा था। पेपर बहुत सिंपल आया था, लेकिन जो हमने स्टडी किया था ना वही आया था। It was nice, easy. It came easy. The questions were good. I answered all of them. Development, it was not so tough. It was easy. According to the pros, it was easy. And grammar also was easy. Like it was good. The paper was good. English. It was good. No, a bit difficult. क्वेश्चन आंसर बराबर से नहीं दिए थे, बाकी सब अच्छा था और इजी था बहुत। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आणि नवाज शेख। मायनिंग रीड OTS येवजणेची मुदत सरकारान आनीक 6 म्हयन्यांनी वाडयल्या। ट्रकवाले, बार्जवाले आणि मायनिंग मशिनरीवाल्यांचे 35% रीण सरकार फारीक करतलो, जाल्यार रिणावेले जुरो बँको सोंसपाच्यो आसात। येवजणेक रिझर्व्ह बँकेन ह्या पयलींच मान्यताय दिल्या। ह्या येवजणे खाला गोंय राज्य सहकारी बँकेकडेन आतां मेरेन फक्त 7 अर्ज आयल्यात म्हण बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसायान सांगले। RBIची परमिशन लेट आयलें आनी आमी स्कीम फ्लोट करून ऑलरेडी गव्हर्मेंटाची अप्रुवलान धाडल्या, ह्या म्हयन्याकच गेल्या पब्लिकाक। आनी इन द मीन टायम गव्हर्मेंटान तें नोटिफिकेशन जें आशिल्लें तें 3 मार्चाक केन्ना काबार जातालें, ताणें नोटिफाय केलें की एक्सटेंशन दिवपाचें। त्या कस्टमराचें म्हणणें आसा की तें एक्सटेंशन आसा तें आमकां आसा, पूण आमचें म्हणणें आसा की एक्सटेंशन स्क्रिनींग पर्पज जी स्क्रिनींग कमी नोडल ऑफिसर हें आसा एजन्सी, ताणें ती खाली क्लियरन्स दिवपाची। आनी हाका ते 6 म्हयने आनी एक्सटेंशन आसा म्हणून रिस्पॉन्स वाडलो ना। तांकां टायम घेता न्ही, प्रत्येक जाण टायम घेता। 7 ट्रकांचे। इतले मजगतीं गोंयांतल्या फायनान्शियल लिटरसी केंद्राचे नाबार्डचो व्यवस्थापक B सेठीन सोमारा उक्तावण केलें। गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या पाट्यावेल्या मुखेल कार्यालयान हे केंद्र उक्तें केलां। At all India level, this may be 25th financial center or 26th financial center inaugurated in Goa state. The focus will be mainly for creating awareness among public, among your branch managers, among PAC secretaries, among board of directors of PAC. So many things to be covered. Main purpose of this financial literacy center is to give financial service to the people who are excluded within these financial services. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। फाटल्या 3 वर्सांत ताळगांव मतदारसंघात कसलीच कामां जाल्ली नात आनी थळाव्या आमदाराक लोकांचे कांयच पडून गेल्ले ना म्हण ताळगांवची बीजेपी उलोवंक लागल्या। ताळगांव आपणे वयर काडला म्हण ताळगांवचो आदलो आमदार फक्त फटाशो मारता म्हण ताळगांव बीजेपीचो गटाध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक उलयला। फाटल्या 3 वर्सांत ताळगांव मतदारसंघात उदरगतीची कसलीच कामां जावंक ना आनी ताळगांवच्या आमदाराक कांयच पडून गेल्ले ना अशी टिका ताळगांव भाजपा गटाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान केली। फक्त लोकांक परत परत सांगप वता की आय एम अ मॅन ऑफ डेव्हलपमेंट, आय हॅव डन डेव्हलपमेंट इन तालिगांव। आज जी गरजो आसा ताळगांवच्यो हाजेर दोन्ही आमदार जे एक्च्युअल ताळगांव रावता, एक आमचो MLA आनी दुसरो एक्स MLA, हांच्यांनी ह्या बजेट सेशनाक कांयच ताळगांवच्या विशयाचेर आवाज काडूंक ना। आमचे जे रस्त्यांचे विशय आसा, वी आर सफरींग बिकॉज ऑफ बॅड रोड्स। आमकां उदक सप्लाय सारको ना, सगळ्या कॉम्प्लेक्सांनी टँकरांनी उदक येता, आमी परत परत बोवाळ करत आसा। ताळगांवचे आमदार 5 दीस विधानसभेत नसले, ताका लागून ताळगांवचे प्रस्न विधानसभेत कोणेच मांडूंक ना। ताळगांवच्या मतदारांनी ही गजाल मतीन दवरची अशी मागणी दत्तप्रसाद नायकान केली। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। मोल्या वॉल्तार राती जाल्ल्या ट्रकाच्या एक्सिडेंटात ट्रकाचो ड्रायव्हर आगताक गेलो। क्लिनराक बरोच मार लागला। महावीर अभयारण्याच्या वसंत बंधाऱ्याकडे वचपी गेटीकडे हो एक्सिडेंट जालो। गोय बेळगांव हायवेचेर एक्सिडेंट जाल्ल्यान मध्यान राती मेरेन ट्रॅफिक जॅम उरलो। दिवचलच्या नेस्ले कंपनीचो म्हाल घेवन ट्रक महाराष्ट्रात वतालो। वॉल्तार ड्रायव्हराचो ट्रकावेलो ताबो गेल्ल्यान वॉल्तार गाडी परतली।
घेऊया एक विराम.